पळय गेल्या वर्सा सुद्दां असोच सेम एक इन्सिडंट जाल्लो कितें आनी उजो पेटलेलो आनी तो उजो पालोवपाक कितलेशे म्हयने लागले आनी पालोवंक ना तो आनी हे जे टॉक्सीक गॅसीस आहा ते ह्या मुर्मुगांवच्या लोकांनी ब्रीथ केले आनी आयज सुद्दां आमची म्युनिसिपालिटी जागी जायना प्रिकॉशनरी मेजर्स कांय ना प्लॅनिंग कांय ना कित्याक हें कित्याक जाता तर म्युनिसिपालिटी वर्कर्स आहा न्हू कितें तांकां बाबड्यांक पेमेंट टायम टू टायम मेळना म्हणून ते बाबडे सारकें काम करनासतले कितें आनी एक्चुअली दीस इज अ सिरियस मॅटर मुर्मुगांवान मेन प्रॉब्लम कोल आनी सेकंड प्रॉब्लम गार्बेज आतां ही गार्बेज हँडलिंग हेंचे कडेन जायना तुमकां खबर आसतलें कितले चेअरपर्सन येयले आनी कितले चेअरपर्सन गेले कोट्यांनी पयशे मोडले तेंच्यांनी ह्या गार्बेज डंपिंग यार्डाचेर हिशोब आनी कोत ना आनी विचारीत जाल्यार तेंचे कडेन हिशोब ना थंयसर RTI सुद्दां मागली जाल्यार हिशोब मेळना कितें आयज परत हांगा उजो लागलो आनी उजो इतलो पेटलेलो फायर डिपार्टमेंटाक हांव वालर दिता विदीन 15 मिनिट्स ते हांगासर पावले हांगासर एक लोकल कोणी फोन केलो ताका 15 मिनटां भितून पावून तेंच्यांनी तो उजो पालयला आतां जस्ट खबर जाला आनी आतां हे म्युनिसिपालिटीचे एवढे वर्कर्स आहा ते मशिनान ती माती घालून ते आतां पालोवपाक ट्राय करता हे सेम सिच्युएशन लास्ट टायम क्रिएट जाल्लेलें आनी रातचे बिच्चे बीन जर जाले सपोज सगळें पेटोवन वयतलें मरे कोणाक पडोवन गेला आयज जेन्ना गार्बेज हँडलिंग तुमी जर करतात न्हू ती गार्बेज हँडलिंग कवर जावपाक जाय सगळी अशी ओपन हँडलिंग करपाक जायना हे पोल्युशन कित्याक खावपाचें रे आमी आतां कशें जालां ही एरिया एक्चुली आमकां लागता म्हणून आमकां हांगा येवंक पडलें पळयता जाल्यार हो प्लॉट आसा तो MMTCचो आसा आनी थंयसरूय गार्बेज जातलेली पूण जेन्ना आमच्या सुपरवायझरान सांगलें बाई कोणी उडयली तोय ब्लँक जालो कित्याक ताकाय खबर ना वा कित्याक ताच्या मागीर आमचें आमी कसलो थंय उडयता पूण ह्या वाटेन कसो पावलो आमकां खबर ना की लास्ट टायमूय अशें जेन्ना आमी जेन्ना चेअरपर्सन जाले तेन्ना थोडे कंप्लेनी येयल्ल्यो पंचायतूय थोडी आसा ते हांगान उडयता म्हणून मे बी तेंच्यांनी उडयलो काय कोणी उडयलो तो आतां खबर ना कित्याक आमचें उडोवपाचें आमच्या त्या वाटेन आसा जागो आसा पूण ह्या फावटी कसो पावलो तो आमकां खबर ना आनी तो म्हणटा आमचो हो 1.5-2 वर्सां पयलीं पूण म्हाका फायनल करपाक जाय तो कोणी उडयलो आनी तो तेजे कंप्लेंट कित्याक येवना कोणी MMTCचे केलें जाल्यार कोणी कित्याक करूंक ना कंप्लेंट बाबा हो हांगा डम आसा म्हणून कित्याक एक्चुली बरें जालें देव बरें करूं म्हणटा चड कितें व्हडलें जावंक ना आमची रोखडीच आमची फायर ब्रिगेड येवन हो उजो पालयलो आनी आतां आमची JCB लायल्या आनी आतां ते माती घालून मातशें आमी ते हें करता बाकी त्या फुडें आनी कांय सरपाक जायना म्हणून गिरीश बाब खंयचे दिसता तुमकां की एखादी गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टरान बी हांगा डंप केल्लो तुमकां अंदाज आसा तो प्रॉब्लम कसो आसता पळय तूं गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे कशें आमचो मनीस थंय आसा वॉचमॅन आसता तो कोणाक हें करनात कोणाक भितर घेयना जेन्ना ती आमची गाडी आसा जाल्यार थंयसर भितर एंट्री आसा जाल्यार ताका एंट्री ना पूण हांगा कशें आहा लोकांचें कशें आहा लोक आतां कितें रातचे चोरी आनी बिरान उडयता आमी खूब जाण धरला इवन तो तान्या हॉटेला कडेन पळया तुमी तो म्हाजो वड आसा रातचे येता उडयता आनी वयता आनी ते त्रास कोणाक आमकां त्रास कित्याक लोक मागीर NGO येता आनी मागीर बायट दिता मागीर आमी काय करना न्हू ते लोक करता पूण हे हितून स्ट्रिक्टली जावपाक जाय हांवेंय सांगलां बाबा आमच्या वॉर्डान कोणाक सांगलां बाबा कोणाची गाडी येयली आनी ते माती बिती उडयली कितें जाल्यार तुमी आमकां नंबर दिया कित्याक आमी तेजी कंप्लेन करूंक शकता कित्याक रातचे उडयता जाल्यार आमकां कांयच कळना म्हणून इतलेंच सांगता बाबा फाल्यां कोणी हांगा येता खंयच्या वॉर्डान कोणूय उडयता जाल्यार तुमी आमकां मोबायल नंबर दिया वील टेक अ एक्शन फुडलो स्टेप तुमचो कितें आसतलो हाजे स्टेप म्हणल्यार सोमार हांव पळयतलो बाबा कोण उडयला कशें आसलो केन्नाचो आमचो आसा काय कोणी उडयला दुसऱ्यान ते पयलीं फायनल करपाक जाय कित्याक बेश्टे कोणाक ब्लेम करून फायदो काय ना कितले वर्साचो आसा तोय सोदून तोय सोदून काडूंक पडटलो कित्याक आतां आमी चेअरपर्सन म्हणल्यार ते आमची जबाबदारी आहा